प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 4थो विस्वोर वोड 18 ते 22 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्सेस 18 to 22। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। गलिल्याच्या दोर्याचे देगेर चलताना ताणें दोगा भावांक सिमांव म्हणलेल्या पेद्रूक आनी ताच्या भावाक आंद्रेक दोर्यांत पागेर मारतेले देखले। ते खारवी आसले। ताणें तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्ता तसले खारवी करतलो। आनी रोखडेच जळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले। आनी थंयतान फुडें वचून आनीक दुसऱ्या हे दोगां भावांक जाकोबा जेबेदाच्या पुताक आनी ताच्या भावा जुआंक होड्याळ जेबेदा आपल्या बापाय सांगाताक आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले। रोखडेच होडे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू चौगां खारव्यांक आपयता। भाव भयणीनो, आमी चोत्रायन आयचें शिवर्तमान आयकलां जाल्यार आमी पळयता जेजू व्हडल्या जाणांक जे जानवर आसात म्हणजे जाणवायेन भरलेले म्हणजे बरे शिकलेले बरे म्हणजे गिरेस्त मनीस व्हडल्या नांवाच्या मनशांक आपयना, तो खारव्यांक आपयता। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या 4 खारव्यांक दोग भाव आसले ते आंद्रे आनी ताजो भाव पेद्रू आनी ताजे फाटल्यान जुआंव आनी ताजो भाव जाकोब हे चौगांक दोग भाव आसले ते तांकां आपयता आनी तांकां कितें सांगता। तो म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले खारवी करतलो। पोत्तून वाचता जेजू तांकां विचून काडटा दोर्याच्या जाग्यार वचोन जे थंयसर रांपणी मारताले ते खारवी आसले ते नुस्तें गोट धरताले तांकां आपयता आनी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले खारवी करतलो। भाव भयणीनो, एक खारवीचें काम कितें? एक खारवीचें काम जावन आसा रातचें वचोन नुस्तें मारपाक। कोणूय खारवी आसत जाल्यार तुमी पळयत जाल्यार सदांच नुस्तें रातचें मारतात। कित्याक गाय रातचें मारतात? कित्याक भाव भयणीनो? कित्याक रातचें नुस्तें वयर येता। जेन्ना उजवाड येता सगळें नुस्तें सकलाव येता, पूण जेन्ना काळोख जाता हें नुस्तें वयर येता आनी आतां नुस्तें गोट धरपाक सोंपें जाता। दुसरी वस्त म्हणल्यार हे खारवी रातचे वेतात आनी जेन्ना रात आसता थंयसर उजवाड चड ना, पूण हें काम बिश्टें सोंपें न्हय, एकदम कठीण काम हें। कित्याक कितले फावटी वारें मारता, कितल्याक पावस पडटा आनी भाव भयणीनो अकस्मात वारें येता आनी हे खारवी आतां आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात आनी ते आतां पोत्तून येवंक सोदतात, पूण इतले त्रास भोगूंक पडटा, रातची न्हीद पिड्यार करची पडटा। आनी कित्याक लागून? फकत नुस्तें गोट धरपाक। म्हणटच एक खारवी जें काम करता एकदम कठीण काम करता। पूण आयज भाव भयणीनो आमचे कडेन ट्रॉलर आहात, व्हडली बोटी आहात, पूण त्या वेळार जेन्ना जेजू आसलो तेन्ना खारवी एकदम कठीण काम करताले। आनी भाव भयणीनो, जेजू ह्या 4 खारव्यांक विचून काडटा कित्याक तो जाणो ह्या खारव्यांचें ट्रेनींग बरें जालां, ते कशे भाशेन नुस्तें गोट धरूंक जाय तें कशे भाशेन पासियेंसान रावपाक पडटा आनी तेजे उपरांत सगळे त्रास भोगून तांकां नुस्तें मेळटा। खूब फावटी नुस्तें मारपाक वेतात पूण तांकां कांय नुस्तें मेळना, म्हणून ते नुस्तें मेळना म्हणून ते फुडल्या दिसा नुस्तें मारपाक अशें बंद करिनात, ते वेतात। म्हणटच भाव भयणीनो, जो एक खारवी आसा तो जाणो कितले त्रास ताका भोगचे पडटा, कितले कठीण वाटेनी वचपाचें पडटा, पूण तरी ते दीस रात आपलें काम करीत आसतात। रातचे वेतात नुस्तें मारपाक, दिसाचे येतात न्हिदतात आनी ताचे उपरांत भाव भयणीनो ते आमकां जी आमी विकतें घेतात नुस्तें, आमकां नुस्तें मेळटा खावपाक, पूण हे त्रास जे भोगतात जेजू आयज म्हणटा, हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले खारवी करतलो। म्हणटच आमी मनशांक धरूंक जाय जाल्यार भाव भयणीनो, मनशाक आमी कित्याक धरता? बोणकोणीन घालपाक, तांकां खावपाक नुस्त्या भाशेन ना भाव भयणीनो, आमी तांकां गोट धरता
देवाच्या राज्यान ताका आमंत्रण दिवपाक, तांकां बरी खबर दिवपाक. म्हणटच जो मनीस मनशांक दोत्ता आनी तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिता, देवाचें उतर परगट करता, देवाचें उतर शिकयता, तो आतां एक मनशांक दोत्ता तसलो खारवी जातात. आनी आयज भाव भयणीनो, देवान आमकां जेजू वरवीं पवित्र आत्म्याच्या आदारान एक एकल्या भावार्थीक मनशांक दोत्ता तसलो खारवी केला. म्हणटच आयज संवसारांत कितलो लोक आसा जो जेजूक वखना, कितलो लोक अजून नको की जेजू ह्या संवसारांत येयलो 2000 वर्सां पयलीं आमचें तारण करपाक, आमकां सरवण दिवपाक. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी ज्या लोकांनी देवाचें उतर आयकलां, आमी जी भावार्थी जाल्या, आमी खरेपणी क्रिस्तांव जाल्यात, आमकां देवान पवित्र आत्मो दिला. आतां आमकां गरज वचोन मनशांक दोत्ता तसले खारवी जावपाक, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक, खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक जाय जाल्यार भाव भयणीनो, जेजू येवचो ना देवाचें उतर परगट करपाक. ताणें आतां आमकां आपलें उतर दिलां, जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां तें. म्हणटच जेन्ना आमी तें उतर आयकता, त्या उतराचेर आमी नियाळ करता, तें उतर आमच्या काळजान लिंपून दवरता, आमच्या मनाची नडसरणी करता, आमी तें उतर पाळटा. आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेपणी हें उतर आमचे भितर मास जालां आनी आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता, तेन्ना भाव भयणीनो, आमी मनशांक दोत्ता तसले खारवी जाता, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान बरें जिवीत जिवंक, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक, एक पवित्र जिवीत जिवंक, भाग्यवान जावपाक आमी आतां वेता आनी देवाचें उतर शिकयता. तर आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. ह्या खारव्यांक जे भाशेन जेजून घोट धरले, तशें जेजून आमकां, जी देवाचें उतर आयकता, आमकां खारवी केल्यात. आनी आयज आमकां गरज वचोन देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक, तांकां मनशांक दोत्ता तसले खारवी करूंक, तांकां पासून देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक आमी आयज तान बावर सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.